कार्यक्रम आम्ही शिगमोत्सव समिती 2025 अध्यक्ष कार्याध्यक्ष एंटायर कमिटी पूर्णपणे सगळी तयारी केली आहे. आज ही सुरुवात असा. आम्ही फक्त आमची संस्कृती आमचो कल्चर कसो जपून दवरपाचो प्रयत्न आम्ही करीत असतात. तेका लागून ल्हान ल्हान भुरग्यांक आयज खूब जाण इवन काल आमचो हे आमचे असेंब्ली काबार जातात, बजेट सेशन काबार जातात, आम्ही सगळे जाण बसलेले डिस्कस करताले तेन्ना शिगम्याचो टॉपिक येयलो आणि मंत्री आसले, आमचे मुख्यमंत्री आसले आणि खूब जाण म्हणटाले आयज जीत म्हणून थंयसर येदी व्हडली प्रायजां दवरता आनी आमकां त्रास करता. पूण तेन्ना हांवें तांकां सांगलें प्रायजां ही कित्याक दवरल्या, प्रायजां ही तेंचे म्हणजे जी संस्कृती आहा आमची पुर्वजांनी चलयली ती ते आयज हे यंगस्टर्स ह्या भुरगे फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. आयज आमी तांकां बूस्ट करना फुडें व्हरना जाल्यार खंय ना खंय ती कोलॅप्स जावपाची परिस्थिती येवंक शकता. तेका लागून आयज ल्हान ल्हान भुरगीं हांगासर आसतात तेंच्यांनी शिगमोत्सव कशें आसता, शिगमो कसो आसता, रोमटामेळ कशें आसतात, चित्ररथ कशें आसतात, वेशभूषा कशें आसतात हे पळोवपाचें जाता. हे कित्याक हे आमच्या पयलींच्या टायमाचेर जे घडलां म्हणजे पयलींच्या टायमाचो इतिहास जो आहा तो आमी शिगमोत्सवच्या टायमाचेर दाखयतात आनी त्या प्रमाणे ल्हान ल्हान भुरगीं आमची ते सगळे शिकतात. तेका लागून हे प्रायजीस वाडयल्या म्हणजे खूब जाण म्हणटात इतको खर्च कित्याक, पूण आमचे जर जेन्ना संस्कृती जर फुडें व्हरोंक जाय जाल्यार खंय ना खंय फुडें पुशअप करपाची गरज आसा. तर उदरगत संस्था ही पुशअप करता. 2 वर्सां आमी स्वता केले, उदरगत संस्थेन स्वता केला शिगमोत्सव आणि इतलो बऱ्या प्रमाणे केला लोकांचे म्हणजे स्वता आमी सरप्रायज जाताले बाबा इतको क्रावड येता इतलो लोक येता. तेच पळोवन सरकारान 2 वर्सां ते पळोवन आयज आमकां 3ऱ्या वर्सा स्वता ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हांगासर ऑफिशियली कॅलेंडराचेर शिगमोत्सव कॅलेंडराचेर घातलेलो आसा. म्हणजे आता हेच्या फुडें इन फ्युचर मांद्रे मतदारसंघान ह्यो शिगमोत्सव असो उरतलो म्हणजे हांव आसूं किंवा नसो पूण शिगमोत्सव आसतलो. त्याच प्रमाणे सगळे मांद्रे मतदारसंघाचे सगळे लोक आहात ते शिगमोत्सव सेलिब्रेट करतले. तशेंच प्रत्येक कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटात. फक्त हेच्यात प्रत्येक टायमार आमी सांगतात की डेव्हलपमेंट 100% जातले आणि इतले एश्युअर करतात येणाऱ्या 2 वर्सांत डेव्हलपमेंट म्हणटा ते तुमकां काया पालट दिसतले आपल्या मांद्रे मतदारसंघात. इतले मेरेन पावलेले आहात आणि हांव हे कॉन्फिडंट आहा. कित्याक कॉन्फिडंट आहा, लास्ट 3 वर्सां जे काम केलां तेचे आतां म्हणजे फळ हे आतां तुमकां दिसतलें ह्या 2 वर्सांत. सो डेव्हलपमेंट विशयी तुमी काय चिंता करूं नाका. लायट उदीक रस्ते हे सगळे चकाचक सगळे जातले. प्लस हांगासर तुमी हांगा बसल्यात सगळीं जाण हांगासर आमी आहात. हांगासर वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जातलो जो आख्ख्या गोंयांत ना तो आणि तेचे प्रेझेंटेशनूय जालें सगळे पंचायतीक घेवन. तशेंच काल बजेटाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बजेटूय अलॉट केलो 80 crores म्हणजे स्विमींग पूल आमकां सगळ्या भुरग्यांक शिकोवपाक पेड्यान धाडचे पडटले. आयज हक्कान हांव सांगूंक शकता पेडणे आमच्या अभिमानान सांगूंक शकता पेडणेकार आमी आनी पेडण्यान आयज हांगासर स्विमींग पूल जाता तो सुद्दां गोंयांत वन ऑफ द फर्स्ट असो जाता की तो म्हणजे आख्ख्या गोंयांत खंयच स्विमींग पूल ना तसो म्हणजे इंडोर स्विमींग पूल. म्हणजे पावसाच्या दिसांनी सुद्दां भुरग्यांक शिकोवपाक जाल्यार तुमी धाडूं शकतात. इंडोर स्विमींग पूल ह्या जाग्याचेर जाता आमचो. प्लस इंडोर पूल जालो पुलाच्या वयर फर्स्ट फ्लोराचेर बॅडमिंटन कोर्ट आणि व्हॉलीबॉल कोर्ट इंडोर आसता. म्हणजे फर्स्ट म्हाका दिसता आख्खे हांव नको इंडियेक खंय आसा जाल्यार पूण हांवें तरी एज अ स्पोर्ट्समॅन हांव आख्खे इंडियेभर भोंवला पूण फर्स्ट फ्लोराचेर ग्रावंड हांवें पळोवंक ना. पूण मांद्रे मतदारसंघात ह्याच जाग्याचेर पुलाच्या वयर इंडोर व्हॉलीबॉल कोर्ट आणि बॅडमिंटन कोर्ट जातलो. हो फक्त आमच्या भुरग्यां खातीर जातलो. सो जाता तितलो प्रयत्न करता हांव. तुमचे सहकार्य तुमचो सपोर्ट तुमचो आशिर्वाद इतलोच जाय म्हाका. फुडलें कार्य सगळें जातलें. पूण हें करता आसतना आतां लोकांनी म्हटलें की खुबशे कार्यक्रम करतात ते कित्याक लागून करतात. 2 गोश्टी आसात. हे आतां शिगमोत्सव एकाच दिसा आसता आनी सरकार प्रायजा पुरती एमावंट दितात पूण आमी तो एक्स्ट्रा करूंक वयतात कित्याक सगळे जाण येतात एन्जॉय करतात. डेव्हलपमेंट एके सायडीक आनी प्रोग्राम एके सायडीक. जेन्ना काम करता तेन्ना खंय तरी एक एंटरटेनमेंट आसची गरज आसता. कित्याक कामूच केलें जाल्यार तें जायना. म्हाजें इंटेंशन इतलेंच आहा की प्रत्येक काम करतना प्रत्येक जाणाच्या तोंडाचेर एक स्मायल जाय आनी ती स्मायल हाडपा खातीर हे कार्यक्रम घडोवन हाडटा. म्हणजे ल्हान ल्हान भुरगीं जेन्ना हे कार्यक्रम हांसतात उमेदीन सारकी उमेद जाता
आनी ती उमेद पळोवपा खातीर म्हाकाय बरें दिसता की बाबा ल्हान भुरग्यां पासून जाणट्या पासून जेन्ना जाणटे केन्ना कार्यक्रम आसता कितें आसता तेन्ना जाणटे म्हणटा बाबा बेस्ट केलें हांव फर्स्ट टायम आमी पयलें बरें दिसलें अशेंच जावचें ही जेन्ना उतरां येता तेन्ना खूब बरें दिसता जिवाक तेच आशिर्वाद घेवपा खातीर हे कांय गोश्टी करतात. आनी दुसरें म्हटल्यार जेन्ना हे कार्यक्रम करता तेन्ना दुसरी बाजू एक आहा की आमचे सगळे कार्यकर्ते जे आहात आनी जे गांवांत आमी कार्यक्रम करतात जे समाजसेवक आसूं पंच आसूं सरपंच आसूं बारीक सिनियर सिटीजन ल्हान ल्हान भुरगीं आसूं ओ मिडल एज कॅटेगरीचे म्हणजे वर्किंग सेक्टर आसूं हे त्या कार्यक्रमांत सगळे एकी कडेन येतात आनी 2-3 दीस एकी कडेन येयल्या कारणान एकामेकांक मेळप जातात सगळे जाण नाजाल्यार कितें म्हणटात खंय रे आमदार मेळत ना मरे हांव म्हणजे आमची परिस्थिती अशी आसा कामां करपाक डेव्हलपमेंट ती प्रत्येक जाणा कडेन वचपाक ह्यो प्रश्न येता पूण ह्या कार्यक्रमांत सगळे वांगडा येतात एकी कडेन येतात एकामेकांक मेळप जातात आनी सेलिब्रेट करप जातात सो हे दोन गोश्टी आहा डेव्हलपमेंट आनी हे कार्यक्रम हे आमी घडोवन हाडटात फक्त तुमच्या खातीर इतले लास्ट इतले मागता जी दुसरी देवी भगवतीचे आशिर्वाद अशेंच सगळे तुमचेर आसचे आनी तुमच्या सगळ्यांचे आशिर्वाद म्हाजेर आसचे. धन्यवाद. पयलीं सावन रोमट बी जाताले पूण ह्या स्केलीचेर शिगमो जायनासलो तेन्ना आमी जीत बाबाक त्या खातीर धन्यवाद दिवया आनी अशेच बरे उपक्रम हाडून मांद्रे गांव ताच्या मतदारसंघाचे पेडणेकाराचें नांव बरें करुया फुडें व्हरुया. जे युवा पिढी आसा तांकां खंय तरी आमच्या संस्कृतीचो विसर पडलेलो आसा तो खंय तरी जागृत जातलो आनी आमचे जे गांवांत उत्सव जाता जे रोमाट जाता बाकीचे जाता तितून ते मोठ्या उत्सवान आनी मोठ्या संख्येन भाग घेतले. भाई जो शिगमोत्सवाक जितली प्रायजां आसा ती प्रायजां 1 लाख तर भाई म्हणटा 1,20,000 कित्याक ही परंपरा टिकांक काणकोणच्यान जे लोक हांगा येता तेंचो एक्सपेंडिचर वाडटा परतून इतले रंगमेळ जातात ते मोठ्या संख्येन येतात तांकां ट्रान्सपोर्ट आसता आनी कितें आसता सगळ्यो गोश्टी आसतात तर ही आमची जी पारंपारीक जी परंपरा आहा ती अशीच जर चलयतलो तर ती पयशांक लागून बंद पडा सारकी ना. आमचे मांद्रेचे आमदार ही आरोलकर यांनी आपल्या स्वतःच्या सुपीक तकलेतून योजना आखून हे कार्यक्रम घडोवन हाडले आणि तेचो लाभ आमकां सगळ्यांक मेळटा आणि हेचे फुडें मेळचो अशें आनी तुमकां तेचो स्वाद मेळटलो.